निकतेच जाल्ले घडणुकेंतल्यान जागे जावपाचें शाणपण दिवचल नगरपालिकेन दाखयला। दिवचलच्या पोरण्या मार्केटात केल्लें अतिक्रमण आयतार मेरेन काडात, नाजाल्यार कारवाय करतले। रस्ते आडावन बसपी विक्रेत्यांक दिवचल पालिकेन शिटकावणी दिल्या। हे दिवचलचे ओल्ड मार्केट आणि जे हांगा जे बिल्डिंगी आमकां दिसता चडश्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आणि फुडें म्युनिसिपल एरिया आनी म्युनिसिपालिटीची दुकानां आनी हालींच हांगा एक 2 दिसां पयलीं इन्सिडंट घडलो की उजो लागून 2-3 दुकानां चे लुकसाण जाल्ले आनी ती जळून खाक जाल्ली। पूण तेन्ना एक प्रश्न उबो जाल्लो की हांगा गाडयो येतल्यो कश्यो, रस्तो आसा म्हणून सगळे जे दुकानां आसा ती एन्क्रोचमेंट केल्ले आसा फुडल्यान, एके सायडीसून गाडी येता, फायर ब्रिगेड येताली तेन्ना फायर ब्रिगेडीक येवपाक मेळूंक ना। तशेंच जी दुकानां आसा ती सामके दुकानदार आपले सामान जे ते रस्त्यार लायतात आनी फुल्ली ते कवर केल्ले आसा, ताका लागूनय खुबसो त्रास जाता। रस्तो आसा तो बारीक जाता आनी जे माल येवपाक व्हरपाक लोकांक येवपाक जाय ते एके सायडीक येवपाकूच मेळना। आमी फाटल्यान पळयतात की पत्ते घालून सामके कवर केल्ले आसा रस्तो। हे जावपाक जाय, थोडे थळावे जशे वेपारी आसा तेंची मागणी आसली। आतां म्युनिसिपालिटीनूय एक्शन घेतल्या की हे काडटले तांकां तेंच्यांनी शिटकावणी दिल्या की फाल्यां पर्यंत तेंच्यांनी तांकां टायम दिला, ते जर काडूंक ना जाल्यार सोमारा तेंचे एक्शन जातले अशें नगराध्यक्षान सांगलां। आतां पळोवया की फुडें कितके तेंचेर एक्शन जातली ती। कितलीं वर्सां सांगतात की हे क्लियर जातलो रस्तो, अजून पर्यंत क्लियर जावंक नासलो। आतां जो इन्सिडंट घडलो तेज्या उपरांत परत लोकांचो हे जाला की काडूंक जाय ते लोक रस्त्यार बसतात ते। आतां कळटलें की फाल्यां सोमारा ते एक्शन घेतले वा फुडें परत अशें जावचें ना, हाचेर प्रश्नचिन्ह आसा। दिवचलच्या कांय दुकानांक हालींच उजो लागलो आनी बरेंच लुकसाण जालें। दुकानां मेरेन वचपी रस्त्यार कांय विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केलां, माल पाताळावन दवरला, देखून उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो व्हरपाक आडमेळी येयली। थळाव्या पसरकारांनी पालिकेक तशी शिटकावणी दिल्ली। शेवटाक पालिकेन ही अतिक्रमणां काडपाक वेळ दिला। आयकात कुंदन फळारीक। इन्स्पेक्शन केला विथ सीओ आणि आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर आनी तांकां आमी सांगला म्हणजे कोणे भायर येयल्या पळय तेंच्यांनी 2 दीस तांकां मुदत दिल्या की तुमी काडचें म्हणून, नाजाल्यार सोमारा आमकां मागीर काडचें पडटलें। कित्याक ते दीस अशी पाळी येयली की फायर ब्रिगेडीक घेवपाक भितर चान्स ना, म्हणजे इतके त्रास जाले। म्हणजे आमी तांकां त्रास करूंक सोदिना, फक्त कित्याक इन फ्युचर असो इन्सिडंट जायत जाल्यार एटलिस्ट गाडी सारकी फायर ब्रिगेड येवंक जाय न्हू, जागो ताका ओपन जाय म्हणून तांकांय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी मनार घेवचें आनी आपल्या हितून ते काडचे आनी कांय ना, बाकीचे सगळे क्लियर असले। तुमी कितें सांगला बी तांकां? सांगला मार्केट इन्स्पेक्टरांनी तांकां सांगला की इन्स्ट्रक्शन दिला की तुमी सोमार पर्यंत म्हणजे आयतार पर्यंत तरी काडा, नाजाल्यार सोमारा आमकां काडचें पडटलें म्हणून सांगला। आमी मिटींग कॉल आउट करतले रिगार्डींग ते म्हणजे थंय हेजी हायड्रंट हेजी पायपाची उदकाची गरज आसा, ते आमदार वयन सांगला की बेगीतल्या बेगीन रेजुलेशन घेवन दिया, म्हणजे बेगीतल्या बेगीन ते घालपाचो आमी प्रयत्न करतले। बिरेस्तारचे राती कडेन दिवचलच्या ओल्ड मार्केटांतल्या कांय दुकानांक उजो लागलो। उजो पाताळाचो न्हय म्हण दिवचल बरोबर उजो पालोवपी दळाच्यो म्हापसा, पणजी, फोंडेच्यानय गाडयो आफयल्यो, पूण भितर दुकानां मेरेन वचपाक कांय विक्रेत्यांनी करून दवरिल्ल्या अतिक्रमणांक लागून अडचणी येयल्यो। ते फाटभुंयेर पालिकेन बेगोबेग हो निर्णय घेतला। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी निखिल जल्मी।